हरे कृष्ण. हे सेशन स्टार्ट करचे फुडें हांव एक सन्न स्टोरी घेवन स्टार्ट करता. एक पंत एक देवस्थान आशिल्लें. ते देवस्थानांत एक पुजारी आशिल्लो. तो देवाली पूजा इतले निश्ठेन मस्त निश्ठेन करता आशिल्लो आनी देवाक सदां नैवेद्य दाखयता आसतना एक मांजर येवन ताका त्रास करताले. एवरी टाइम ते तुपावास गंगमीत परिमळ ते वट्टू एक मांजर येवन ताका खावचे जाय ते प्रसाद नैवेद्य. ते देवाक नैवेद्य करनाशी माजराक कसन दिवचे. ते येवन माजर एवरी टाइम ते देवाल प्लेटांत तू तोंड घालतशी. म्हण पुजारीन कसं केलें एक आयडिया फायंड आउट केले. हे माजरा काय भायर दवरचेच जायना. माजर भितर येते गेले ताका एक हातू भितर बांदून घालून कडेर तो ऑफर करतालो. ऑफर करते गेरी ताका काढून ते प्रसाद थोडे दिवन बाकीचे घरा घेवन वतालो. हे ते करतेर आशिल्लो तो. करता करता तो एज्ड आशिल्लो पुजारी. तो हे पुजारी मरून गेलो आनी तागेले सहायक आशिल्ले पळय तांणी ताका पळयलें कितें तो एवरी टाइम ते मांजर आयले तेन्ना माजरा बांदून घालता पयल्या देन देवाक नैवेद्य दाखयता. कडेर वट्टू तागेले सहायकान तशी करच्या लागली. पयलीं माजर येता आशिल्लें माजरा बांदून घालचे कडेर देवा ऑफर करचे माजरा दिवचे ते घेवन वचचे. इट सो हॅपन एक पण ते माजराल बी एज जालें माजर बी मरून गेले. माजर नसतना मी देवाक कशी नैवेद्य दाखोवचे. सो दे ब्रॉट वन किटन. नवीन माजरा हाडली तांणी कित्याक हे प्रथा माजरा बांदून जाल्यार देव जेवना. सो ते किटन हाडून बांदून मागीर देवा हे दिवचे. हे प्रथा कंटिन्यू जाली. सो हे हांव फ्रॉम वेर इट स्टार्टेड की माजर येवन त्रास करता म्हण तो पुजारी बांदता आशिल्लो. तागे सहायकान ती प्रॉपर नॉलेज घेतली ना कित्याक माजरा बांदून ताणें मागीर आमी ऑफर करताची म्हणून. ताणें चिंतलें ही इट इज इट सांग हे नियम आमी पालन करता म्हणून. हे नियम पालन करता म्हणून ताणें स्टार्ट केलें. तशीच कसं जाता आमी मस्त मस्त पटी मस्त रिच्युअल्स फॉलो करताची. ते कित्याक करताची म्हण आमकां कळना. खूब पटी एक पण तशी जालें हांव आमगेले घराक कोण वडील आसा तांकां विचारलें श्राद्ध कित्याक बाबा एक पटी करचे वर्साक कित्याक आमी डेली श्राद्ध करनात म्हणून. ताणें एब्रप्टली ब्लंटली म्हाका आन्सर दिलें आमकां आमगे वडिलांन सांगलां वर्साक एक पण श्राद्ध करचे जाय आमी ते आयकताचे. ती आमी करताची आमी जीएसबीज वी फॉलो सगळे रिच्युअल्स पण कित्याक फॉलो करतात ती म्हण आमकां नॉलेज उरना. ते आमी नॉलेज घेवका. नॉलेज घेवन स्क्रिप्चर साधू शास्त्रा सांगा हे स्क्रिप्चराचे नॉलेज घेवन आमी फुडें सरता. श्राद्ध आमी एक दीस कित्याक करतात आमगेले एक वर्स म्हळ्यार पितृलोकाक एक दीस जो पितृलोका आसाची. सो आमकां कितें जाता एवरी डे दे आर गेटिंग फूड बट आमगेले मृत्यू लोकांत आमकां एक वर्स अशी दिसता. सो हे आतां कशें जाता तेच आमकां रिच्युअल्स आमी शिकून घेवका कित्याक आमी करताची. इफ आमी जीएसबी म्हणून घेतल्यार आमी खंयची वेदा फॉलो करताची मस्त लोकांक गोतना. आमी ऋग्वेदा फॉलोवर्स. जेन्ना व्यास मुनीन सगळे वेद बरयले 4 वेद आसात आमी पट्टी लोकांक गोत आसता 4 वेद कसं नाही म्हणून. व्यास मुनीन जेन्ना हे वेद बरयले आनी तो कलियुगाच्या लोकांक लेस इंटेलिजंट पीपल पळयत आशिल्लो होल एक एज अ होल वेदा पट्टी लोकांक वाचच्या जावची ना. लेस इंटेलिजंट पीपल तांकां हे अंडरस्टँड करून घेवचे जावची ना म्हणून ताणें वेदाचे 4 भाग करून 4 ऋषी दिले. तातूंत आमकां जीएसपी आमी ऋग्वेदाचे डिसेंडंट्स. सो व्यास मुनीन वेदा दितेगेर आमी जो पीपल आसाची वी आर टू मच मटिरियली इन्क्लायन्ड. ते वेद आमी कशी यूज करून घेवचे स्टार्ट केले म्हळ्यार आमगेले सेन्स ग्रेटिफिकेशनाक आमगेले हॅपीनेसाक आमकां ते टेंडन्सी आसा म्हणून आमी ते आमगेले हॅपीनेस यूज करचे स्टार्ट केले. तशें म्हणून व्यास मुनीक डिसॅटिस्फॅक्शन जाता. नारद मुनी सांगता व्यास मुनीक तू एक हे बरय पुराण बरय तान तू ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड उरू म्हणून. ताजे पयलीं व्यास मुनीन भगवत गीता दिले महाभारत दिले
बट लोक महाभारता भितर पॉलिटिक्स इकॉनॉमिक्स अदर फिलॉन्थ्रोपिक एक्टिविटी ताजेर मस्त लक्ष गेले लोकांकडे भगवद्गीतेचे गेले ना which are the instructions for the mankind ते गेल ना म्हणून व्यास मुनीने कडेर भागवत पुराण बरयले हे वट्ट हांव इंट्रोडक्शन कित्याक दिता म्हळ्यार बाय नेचर वट्टू लोक आमी पयास वट्टू ह्युमन बीइंग आमचे कडेन ते सीड आसा भक्ती लता बीज आसा ते बीजाक आमी वॉटर घालता उदक घालता आनी ताका नरिश करता ते कशे साध्य आसा जेन्ना आमी साधू संघ करताची असोसिएशन करताची गुरुले चरणा भितर गुरुले हे घेता तेन्ना आमी एक हे आयकल उरतले संत तुकारामाले देहाची तिजोरी भक्ती ताका ठेवा म्हळ्यार कितें हे देह म्हणजे आमकां तिजोरी आशिल्ल्या बसयना इंस्ट्रुमेंट भक्ती तातूं भितर उरका दुड्डू आनी हे न्ही भक्ती उरका म्हळ्यार कसं जाता आमकां टुवर्ड्स कृष्णा आमी चिच्चा सक्ताची कसं तरी टुवर्ड्स कृष्णा आमी फॉलो करच्या सक्ताची सो ते भक्ती कशी डेव्हलप करचे आता प्रभून चतुश्लोकी हे एक्सप्लेन केले चतुश्लोकी 10.8 भितर कृष्णान कसं सांगला तागेले वट्टू ऑप्युलन्स सांगला ताणें अहम सर्वस्व प्रभो म्हळ्यार हांव वट्टू लोकांक रिसोर्स मटेरियल स्पिरिच्युअल एक मनशा बद्दल आमकां ऑप्युलन्स कळनासतना आमी ताजे बद्दल मस्त मस्त हे करता वतना विल नॉट गेट अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स हिम आता केन्ना चेडवाक आमी स्कुला घालूंक चिंतताची स्कुला घालता आसतना बरे स्कूल खंयचे म्हण आमी विचार करताची बरे स्कूल खंयचे म्हण विचार करून बरे स्कूल खंयचे म्हण विचार करून आमी 10 लोकां कडेन विचारन ते आमी स्कुला चेडवाक घालताची कळ्ळें ताजे नंतर कसं करताची ताजे नंतर त्या स्कुला चेडूं वता बरें जाता तेगेले फुडार बरें जाता खंयचे डॉक्टर लागीं खंयचे दुयेंस आसा दुयेंस म्हळ्यार कितें इलनेस आसा ते डॉक्टरा कडेन वता आसतना आमी मस्त लोक विचारतात हे डॉक्टर बरे म्हाका हार्टा बेगीन प्रॉब्लेम आसा खंयचे डॉक्टर बरे ह्या लोकांक विचार आमी वतात तशीच आमी कितें हे करूं ताका शास्त्र कितें सांगता आनी कोण शास्त्रा वाचिल्लो आमकां कितें सांगताची ते आमी आयकून घेवपा सो कृष्णा बद्दल जेन्ना ऑप्युलन्स आसा तो डॉक्टर बरोवची कशी गत आसा ताणें हें केलां तें केलां म्हण सांगताची सो तेन्ना आमकां भरोस येता ताजेर तशीच 10.8 ताचेर कृष्णा आपणाल वट्टू ऑप्युलन्स कित्याक सांगता म्हळ्यार आमकां कळचे जाय कृष्ण म्हळ्यार कितें म्हण हे तागेर ऑप्युलन्स कळटा तेगेर आमकां कितें जाता 10.9 कृष्ण कसं सांगता देन प्युअर डिवोटी अ भक्त तांकां कशी प्रे करताची तांगे सगळे वट्टू तांगेले फुल हातू भितर कृष्णाक कशी पळयताची म्हण ते सांगला मागीर 10.10 आनी 11 कृष्ण कशी तांकां रेसिप्रोकेशन करता आमी कंप्लीटली केन्ना कृष्णाक सरेंडर जाता ती तेन्ना तो कशी रेसिप्रोकेशन कृष्ण करता म्हणून तेणी हांगा दाखोवन दिला आमी कसं नाही करू एंड आमी कितें म्हणटात कृष्णार्पणमस्तु म्हळ्यार कसं न्ही आमी हे करतात संध्या वंदन करताची संध्या वंदन करताची आमी कोणाल नांव घेतात कृष्णाल नांव घेतात इट इटसेल्फ शोज कृष्णा इज द सुप्रीम आमकां कुलदेवता आसा ग्रामदेवता आसा वट्टू देवता आसा ती बट अबाव एवरीबडी कृष्णा इज देयर हे आमी अंडरस्टँड करून घेवचें तरी एक श्लोकान सांगला आकाशात पतितात तोयम यथा समुद्रात गच्छति सर्वदेवान नमस्कुरु केशवा प्रतिगच्छति कोणत्या देवा तू नमस्कार केल्यार बी एट द एंड ऑफ द डे केशवाक वता केशव म्हळ्यार कोण कृष्ण सो हे आमकां अर्थ करून घेवचा तेन्ना लास्ट क्लासान आमी 10.20 पासून मोठो श्लोक पळोवन घेतली कसं कसं सांगला कृष्णान म्हण तातूंत 10.20 कृष्णान सांगला कितें अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः
अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च. तो कृष्णा अर्जुना गुडाकेश म्हणा पेता. कित्याक गुडाकेश म्हणा पेता? कित्याक म्हळ्यार अर्जुन निंदे भितर बी डार्कनेसा भितर बी तो हे बाण चलोवचे शकता. म्हणून अर्जुनाक हांगा गुडाकेश म्हणून कृष्णा पेता आसा. कृष्णा बिगिनिंग एंड मिडल सगळं सगळं गोतस कृष्णाक. आनीक कृष्णा इज द सुपर सोल. ती वट्टू कडे कृष्ण आसा. आमी म्हणटात एक लोक आमकां विचारताचे कृष्णा आमगेलो हातूंत जीवात्मा बी आसा परमात्मा बी आसा. म्हळ्यार बी आमी कित्याक सिन्स करताची, कित्याक क्रायम्स करताची म्हणून. ना आमकां मायन्यूट इंडिपेंडन्स दिला. तो इंटरफियर जायना तातूंत. आता ते आमी मिसयूज केल्यार परमात्मा केन्ना इट इज एविडन्स जावन बशिल्लो आसा. तो पळयत उरता. केन्ना केन्ना आमी म्हणटा न्ही अयो ताजे बरोबर झगडी केले रे माराया म्हाका बरें दिसली ना. तर ते बरें दिसची कितें तुका कॉन्शियसनेस सांगता उरता तू रॉंग आसा. ऑल्दो वी प्रूव वी आर करेक्ट. मागीर मनान तुला उरता हांव रॉंग आसा म्हणून. आमी ते लोकांक दाखोवन दिनाची. आमकां आमचे इगो सॅटिस्फाय करचे की आमीच करेक्ट म्हणून. ते कॉन्शियसनेस आवाज आमी आयकनाची. सो ते मेन आमी अर्थान घेवपाक. आता 10.21 देखून 10.39 श्लोक पासून कृष्ण सांगता आसा. कृष्ण म्हळ्यार कितें? सगळे डेमिगॉड्सा भितर तो हेड. सगळे सेजसा भितर व्यासा. आनीक सगळे ह्युमन आनी किंग्सा भितर तो कोण? तो वृष्णी. वासुदेव तो. आनीक अशी कोण कोण हेड आसा पळय. एक हॉर्ससा भितर उच्चैश्रवाय हॉर्स इज हे. आनीक एलिफंटा भितर ऐरावत इज फेमस. तशी प्रत्येका भितर कितें हेड आसा थंय हांव आसा म्हणून कृष्ण सांगता. तेगेलो ऑपिलन्स आसा 10.20 देखून. हांगा 10.21 श्लोकाक आता कृष्ण सांगता आसा आय एम द सुपर सोल. आनी सुपर सोल खंय आसा? सिटींग इन एवरीबडीज हार्ट्स. आनी तो सगळे लिव्हिंग एंटिटी सगळे तो हे आसा म्हणून. आता 21 श्लोका भितर कृष्ण सांगता आसा आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मारीचिर मारुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि. Of all Adityas, how Vishnu. Of all lights, I am radiant sun. Of the Marutas, I am Richi. And among him, I am the moon. Among all the planets, I am the moon. See, आम्ही वट्टू लोक विष्णू भक्त. सगळ्या भितर विष्णू हेड. आनीक लाइट्स आय एम सन. सन ना जाल्यार सूर्य ना जाल्यार काही करचे जायना. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करचे जायना. प्लांट्स फूड प्रिपेअर करू जायना. प्लांट्स म्हळ्यार प्रोड्युसर्स. प्रोड्युसर्स ते फूड प्रिपेअर केलना रॉ मटेरियल्स आमकां मेळना. बाकीचे जीव जंतू डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स आसा. आनी हे कशें चलतले? इकोसिस्टमच चलचे ना. इम्बॅलन्स जातले. इफ सन इज नॉट देयर. सन गिव्स रसा इन वेजिटेबल्स आन तो. मून गिव्स रसा इन फ्रुट्स. आणि सन आणि मून म्हळ्यार देवाक दोन दोळ आशिल्ल्या भशेन म्हणून सांगला भगवद्गीतेन तो. हे वट्टू ना जाल्यार कशी जातले? सो देव सांगता हातूं भितर आय एम द एब्सोल्यूट. हे ऑपिलन्स सगळं मागेले हांवें तांकां दिला. कडेर 22nd श्लोकान कृष्ण सांगता वेदानां समावेदोस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतनाः. म्हळ्यार कसं नाही. सगळं वेदा भितर हांव सामवेद आसा. आनी सगळं डेमिगॉड्सा भितर among all demigods Indra is head. He is king of heaven. आणि सगळे सेन्सेसा भितर माइंड
भगवद्गीते कृष्णान सांगला मनःषष्टान इंद्रियाणी प्रकृतिस्थानी कर्षती म्हळ्यार 5 इंद्रिय आमकां गोत आसा 6वें बी इंद्रिय आसा 6th इंद्रिय कसं आमगेले 6th इंद्रिय म्हळ्यार माइंड मनश्चास्मी भूतानाम अस्मि चेतना सगळे लिव्हिंग एंटिटी भितर चेतना कॉन्शियसनेस ते म्हळ्यार कृष्ण आता आम्ही सांगता जी कोणी मेल्यार तागेले कितें जाता हार्ट स्टॉप्स वर्किंग म्हणटात हार्ट स्टॉप्स वर्किंग म्हळ्यार कितें सेकंड चॅप्टर चंदूकर्ण प्रभुपादान एक्सप्लेनेशन दिला आमगेले सोलाची साइज कितें 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर इतले स्मॉल सोल बट ते आमकां इतले एनर्जी दिता होल बॉडीक आणि इट्स सिटिंग प्लेस इज वेर नियर द हार्ट सोल केन्ना बॉडी सोडून वता then कितें जाता वी आर डिक्लेअर्ड डेड म्हळ्यार बॉडी भितर हे चेतना उरना सोल सोडून वतकीर कोणी मरतकीर आमी म्हणटा चरित्र शरीर केन्ना व्हरया पार्थिव शरीर केन्ना व्हरया पार्थिव म्हण लायतात मड म्हण लायताचे ते हे केन्ना बॉडी केन्ना व्हरया म्हण आमी नांवां नांव केन्नाची मरतकीर कोणी मेल म्हणटा तागेलें नांव XYZ आशिल्लें कोणी म्हणत XYZ केन्ना व्हरया रे आमी हांकां अंत्यक्रिया करूंक म्हण ताणी म्हणटा हे शरीर केन्ना व्हरया आयकया मुद्दम केन्ना जालें तेन्ना ते सांगताची शरीर केन्ना व्हरया म्हळ्यार तो मनीस कोण तरी शरीर तरी पडिल्लेंच अजुनी सो हे आमी अर्थ करून घेतल्यार दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स अवर प्रॅक्टिकल लायफा भितर हे ल्हान ल्हान थिंग आमी अर्थ करून घेतल्यार आमी कृष्णा बद्दल 100% समजून घेतली आणि वी विल सरेंडर अनटू हिम टोटली पण कसं जाता देव म्हळ्यार हे वट्टू तो विष्णू तो इंटेलिजन्स तो नॉलेजेबल पण वतना ती अनलोइंगली बिकॉज आमगे परवर्टेड नेचर रियल नेचर कितें रियल नेचर को सांगता आमी कृष्णा सर्वंट म्हणून परवर्टेड नेचर कितें आमी केन्ना बर्थ घेवन हे मटेरियल हातूंत भितर आमी एंटँगल जाताची तेन्ना कसं जाता आमी वट्टू विसरून वताची वट्टू आमकां कशी जावका आमगे सेन्स ग्रॅटिफिकेशनां कशी जावका तशी बिहेव करचे स्टार्ट करताची म्हणून कृष्णान हे 10th चॅप्टरांत कृष्ण म्हळ्यार कितें म्हण हे एक्सप्लेनेशन अर्जुना दिता आसा अर्जुन सांगता आनीक सांग म्हाका तुगेल्या ऑपिनियन्सा बद्दल अर्जुनाक जाय म्हण न्ही हे आमगेले मानव कुलाक जाय आगे आता येता मानव कुलाक क्योंकि कलियुग येतेर आसा खूब डेंजरस काल येतेर आसा त्या काला भितर कलियुगा भितर वट्टू मनुकुला कळचे जाय हे वट्टू म्हण अर्जुनानी आनी ऑपिनियन्स विचारतेर आसा आनी कृष्ण ताका ह्या चॅप्टरांत तागेले ऑपिनियन्स एक्सप्लेन करतेर आसा मागीर तो सांगता रुद्रानां शंकराश्चास्मि वित्तेशो यक्ष राक्षसानां वासुनां पावकाश्चास्मि मेरु शिखराणाम् अहम् म्हळ्यार कितें सगळे रुद्रा भितर आय एम लॉर्ड शिवा म्हळ्यार कितें ही इज परमो वैष्णव then yakshas and rakshasak I am the wealth kuber mountains at I am meru म्हळ्यार वट्टू जाग्यार हांव आसा म्हण कृष्ण सांगतेर आसा अग्नि among vasus kubera among yakshas and rakshasas shankara among rudras म्हळ्यार हे वट्टू कृष्ण हे ऑप्युलन्स ऑफ द कृष्णा हे सगळं फेमस हे सगळे ऑप्युलन्स ऑफ कृष्णा 24th श्लोकांत कृष्ण सांगतेर आसा आय एम द बिगेस्ट प्रीस्ट कोण बृहस्पती आय एम स्कंदा कार्तिकेय हांव ओशन वॉटर बॉडीजा भितर हांव ओशन हे वट्टू ऑप्युलन्स आमचे कडेन कसं आसा ऑप्युलन्स आमी म्हणटा न्ही बँगलोरांत एक घर आसा रे बँगलोरांत 2 घर आसा गांवांत एक घर आसा हांगा एक फ्लॅट घेतला हांगा एक प्लॉट घेतला हे मटेरियली आमी सांगताची आमचे कडेन कितें वेल्थ आमी एक्युमुलेट केला
हे कितें ओनली फॉर दिस मटेरियल हे जन्मात भितर मरता करते आमगेल उरना एक म्हाका एक स्टोरी याद येता एक आमगेल महाराजान सांगिल्ली स्वाम्यान सांगिल्ली एक राजाक 4 बायल उरताची 4 बायल फर्स्ट बायल ती तो राज मस्त केअर करना तिका बट ती ऑलवेज शी वॉज केअरिंग फॉर हिम आणि दुसरी बायल उरता दुसरी बायल तागेल वट्टू हे संपत्ती हे ते सगळं पळयते उरता आणि तिसरी बायल मस्त चंद उरता ती ही यूज टू केअर हर रिलेटेड आणि चौथी बायल मस्त एकदम राजा म्हळ्यार मस्त प्रीती ती चौथी बायल म्हळ्यार एक पण कसं जात म्हळ्यार राजाक क्रॉनिक डिसीज जाता एकदम क्रॉनिक डिसीज आणि तो आता मरच्या पावता आणि त्या कालाक सती वच्चे पद्धत उरता तो तागेल फोर्थ बायले विचारता ह्या 4 लोकांक तुका मस्त मोग करतालो लव करतालो तू माझे बरोबर सती गेल्यार मागेल आत्मा शांती मेळटली म्हण चौथी बायल सांगता तुका आत्ताच्या हांव तुगेल म्हरा येना कित्याक म्हळ्यार तुका ते क्रॉनिक आसा ते म्हाका बी आयल्यार कश्ट म्हण तिसरी बायले लागी वता राज ताका तिका विचारता तू माझे बरोबर हे करत की म्हण ही सांगता आपण वेट करच्या लागला तू केन्ना मरता आणि आपण केन्ना दुसऱ्या बरोबर लग्न जावं म्हणून हांव तुजे बरोबर येना म्हण सेकंड बायलेकडे वता सेकंड बायले विचारता सेकंड बायल सांगता पळय तू आपण इतले दीस कितें करू ना करू बट स्टील तू म्हागेलो ब्राह्मण म्हणशिलो हांव ते स्मशानापासून तुजे बरोबर येता मागीर येना मागीर द फर्स्ट बायल सांगता तू म्हाका आपय ना आपय आय एम ऑलवेज देअर विथ यू तशी महाराज सांगतशिलो हे 4 एक्झाम्पल दिवन पहिली बायल म्हळ्यार आमगे शरीर चौथी बायल सॉरी चौथी बायल म्हळ्यार आमगेले शरीर फोर्थ वायफ मातशें आमी अनारोग्य जावं आमगेली बॉडी कशी अशी जाता वी बिल्ट ती शक्ती उरना हे उरना अनारोग्य फर्स्ट आमगेल अनारोग्य जालें तेन्ना फर्स्ट साथ सोडता आमगेल शरीर आणि ह्या शरीरा खातीर आमी वट्टू आमगेल टायम इन्वेस्ट करताची शरीरा खातीर आमी टायम इन्वेस्ट करका लेकिन कित्याक ते शरीर आमकां कशी माऱ्या वच्चाक हेल्प जाता म्हण इन्स्ट्रुमेंट जावन यूज करता आमी शरीर म्हळ्यार सगळें म्हण यूज करचें ना आणि तिसरी बायल म्हळ्यार आमगे संपत्ती जोडच्याक आमी आमगेल दीस आनी रात काडटाची कृष्णान नांव घेवचें आमचे कडेन टायम उरना सो ती संपत्ती एक पटी आमकां कितें जावन गेल्यार ती संपत्ती आनी कोणी घेवन वता लुटून वता आणि दुसरी बायल म्हळ्यार आमगे रिलेटिव्स आणि फ्रेंड्स स्मशानापासून येताचे मागीर ताणें आमचे बरोबर येनाचे थोडे दीस स्मशान वैराग्य जाता मागीर सरताचे आणि फर्स्ट म्हळ्यार आत्मा जो आमचे बरोबर ऑलवेज उरता विच इज विटनेसिंग अस ते हे आमी अर्थ करून घेवचे जाय हे अर्थ करून घेतल्यार आमकां आणि खंयचे डिफिकल्टी येना तशीच हे ऑप्युलन्स ऑफ द लॉर्ड सांगता हांव बृहस्पती हांव कार्तिकेय हांव ओशन आमी ब्लाइंडली वी शुड एक्सेप्ट इट कित्याक बिकॉज स्क्रिप्चर्स आर टेलिंग इट हांव आनी कोण सांगचे लागले ना हे कृष्णान सांगला म्हणून आमी एक्सेप्ट करचे जाय कडेर हो सांगता आपूण ऋषी भितर भृगु ऋषी आणि हांव साउंडा भितर ओम ओम इज द बिगिनिंग साउंड म्हणटाची व्हायब्रेशन पॉझिटिव्ह येता म्हणटाची ओम म्हळ्यार पॉझिटिव्हिटी येता म्हणटाची ओम म्हळ्यार कोण ओम म्हळ्यार कृष्णा हिमसेल्फ हे आमी अर्थ करून घेवचे जाय मेडिटेशन करताना आमी ओम म्हणतात भ्रमरी करता आसतना ओम म्हणतात सो ओम कितें ओम म्हळ्यार कृष्णा हिमसेल्फ आणि जो आमी नाव घेताची देवालय जप करताची तो कोण कृष्णा पर्वता भितर हिमालय कृष्ण कडेर अश्वत्थ मर आमी वट्टू लोकांना आयकल्ले उरतले अश्वत्थ कट्टे बांदतात अश्वत्थाक अश्वत्था पूज करताची कित्याक मरा भितर शुद्ध ट्रिजा भितर एकदम शुद्ध हे अश्वत्थ मरा म्हणटाची आनीक नारदा भितर मुनी भितर नारदा चित्ररथा
कपिला हे सगळे हांव म्हण कृष्ण सांगता. Among the sages, great sage Kapila, third canto Bhagavatam भितर चंद्रकोर्ण बरेला असं म्हणीन कपिलान आपल्याला आवय देवहूती कशी हे नॉलेज दिले कृष्णाबद्दल. सो हे वट्टू हावीची म्हणून कृष्ण सांगता. मागीर मुखार सांगता हातू भितर व्हड्या भितर उच्चिश्रवा हांव उच्चिश्रवा एक एलिफंटा भितर हांव ऐरावत आणि राजा भितर आय एम मनार्क किंग आणि कपिला म्हण कडेर 28th श्लोकांत हांव म्हळ्यार कितें आयुधान अहम वज्रम वज्र म्हळ्यार कितें थंडर बोल्ट म्हळ्यार कितें म्हणटात एकदम स्ट्रॉंग वेपन आणि कौजा भितर हांव सुरभी कौ केन्ना कितें मागल्यार दिता ती आनीक इतले अबंडंट मिल्क दिता ती आणि आपण कंदर्प कोटी कमनीय विशेष शोभ गॉड ऑफ लव आणि सर्पेंटा भितर हांव वासुकी केन्ना यूज जाले अमृत मंथन करता आसतना ते एक वटच्यान असुर आणि एक वटच्यान देवतास एक दानवांनी देवतास मेळ्ळो चर्न करता आसतना समुद्र मंथन करता आसतना वासुकीक यूज केले. सो हे वट्टू म्हळ्यार हावीची कृष्णा सांगचेर आसा अर्जुनाक. देन अनंताश्चास्मि नागानां नागा भितर स्नेका भितर हांव अनंत आनीक सगळे अक्वाटिक डिटीजा भितर हांव वरुणा आनीक डिपार्टेड एन्सेस्टर्स जो आमगेले पितृ परपितृ वट्टू लोक गेले तांणी तांचे भितर हांव आर्यमा आनीक हांवूच यम. फर्दर 30th श्लोकात सांगता आसा हांव प्रल्हाद. प्रल्हाद इज अ ग्रेट भक्त आणि प्रल्हादा खातीर कृष्णान हाफ एनिमल हे घेवन आयलो तो टायमा भितर हांव टायम कालाय तस्मै नमः आणि वट्टू हातू भितर हांव गरुड हांव सिंह हे सगळे कृष्ण सांगता आसा. आनीक हांव एकदम विंड रामा हांव शार्क हांव गंगा जल आमी पवित्र म्हणटात गेंजस म्हळ्यार हांव. सो ऑफ ऑल द क्रिएशन्स जो क्रिएशन जाल्ले आसा ते हांव. See, of all creations, I am the beginning and the end, and also the middle, O Arjuna. And science of self-realization आम्ही करतात. सगळं science of self-realization, self म्हळ्यार कितें? self म्हळ्यार part and parcel of Krishna म्हळ्यार none other than Krishna. हे बी अंतु सांगला. कडेरी सगळे लेटर्स अक्षराणाम अकारोस्मी ए लेटरान वट्टू लेटर स्टार्ट जाता. Among compounds I am the dual word Rama Krishna. I am inexhaustible time केन्ना पूर जाले म्हणले ना ते स्टार्ट चालू टायमा चक्र. हांव ब्रह्म हे सृष्टी करता हांव ब्रह्म. कडेर वट्टू हे कितें आसता I am all during death also मृत्यू आमी कडेर शिकतली 11th चॅप्टरान विश्वरूप दर्शन करता कृष्ण. हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे चारी कृष्णाला हातांत आसा आनी कोणाला हातांत ना. कृष्णा ओनली कॅन कंट्रोल दिस. आमी कितले यंग दिसू म्हणून बोटॉक्स घालून घेवू कलर करून घेवू तोंडा मेकअप लावन घेवू कसरी जाऊ तेन्ना टाइम येता तेन्ना वचूका. सो डिवोरिंग डेथ म्हळ्यार कृष्ण. आता आमी ते डेथा खातीर रेडी आसल्यार प्रिपेर्ड आसल्यार आमकां आसा अल्ली नन्न मने इदू सुमने मागेल घर थंय म्हाका थंय वचका म्हणून म्हाका आसा तेन्ना हांव मागेल प्रिपरेशन स्टार्ट दवरल्यार म्हाका केन्ना थंय वचपाक भंय दिसना. That is my house. I'm prepared for it.
करेक्ट तशी एक पटी प्रभुपाद आमगेले इस्कॉन फाउंडराचेर वत आसतना कोण मेळ्ळो ताणें सांगलें ताका आय एम टीचिंग आर्ट ऑफ लिविंग प्रभुपादान सांगलें आय एम टीचिंग आर्ट ऑफ डायिंग which is so true एक ना एक दीस आमकां मरचे जाय डेथ इज द ग्रेटेस्ट फियर वी ऑल आर फेसिंग बट आमकां हे अर्थ जाल्यार हे मानव जन्म आमकां कित्याक मेळ्ळा आनी ते आमी कशें सार्थक करून घेवचे हे मटेरियल जगतांत रावन आमी कितें करताची ते वट्टू कृष्णा सेंटर दवन कोर न्हू आमी रेडी उरल्यार then there will be no pain. So speech, memory, intelligence सगळं कृष्णा कडच्यान आमकां येता कृष्ण 15th चॅप्टर सांगता मत्ताच प्रतिज्ञानम अपोहनम च माझे खातीर तुमकां रिमेंबरन्स येता आनी माझे खातीर तुमकां फॉरगेटफुलनेस येता म्हणून इतलें वट्टू गोष्ट आसतना बी आमी कसं म्हणटा जी आमी म्हणटा जी कितें कर्ताहम अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते प्रकृति क्रियकर्माणि गुणकर्माणि सर्व अहंकारा विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते अशें आमी विचार करताची बट काही आमचे खातीर जायना वट्टू ते जात्यार उरता आपल्याले तो हे म्हणटाची पवित्र हातू भितर गायत्री मंत्र पवित्र म्हणतात जसे श्री संध्यम 3 संध्या भितर ते गायत्री मंत्र म्हणपा इट इज व्हेरी पोटेंशियल म्हण गायत्री मंत्र कसं सांगला कृष्ण सुप्रीम म्हण सांगला हिंदू मंत्र आसात आमगेले चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ श्रावण भाद्रपद ते सगळं महिन्या भितर एक फ्लावर बेरिंग स्प्रिंग उरता मार्गशीर्ष मार्गशीर्षोस्मी नोव्हेंबर डिसेंबर महिनो ते हे येता तुका फूल येता फ्लावर्स येता त्या टायमार अहम मार्गशीर्षोस्मी म्हण कृष्ण सांगता आपण गायत्री मंत्र वट्टो हांव म्हण कृष्ण सांगता आसा मागीर द्यूतं चालयन्तम् अस्मि Now I am also the gambling cheats, and of the splendid I am the splendor. I am the victory, I am the adventure, I am the strength of the strong. हे वट्टू हांवच म्हण अनेक हातू भितर 5th चॅप्टर कृष्णान सांगला की सांग हांवच यज्ञ हांवच फायर तातू घालची घी बी हांवच आनी ताजे हे घेवची बी हांवच म्हण कृष्णान सांगला सो केन्ना एक मनीस अगेन एंड अगेन सांगता आसा हांव आय एम द लॉर्ड आमी ब्लाइंडली ते अर्थ करून घेवपा आनी ताजे फाटल्यान आमी वचका नेक्स्ट वसुदेव among Vrishni Arjuna among Pandava Vyasa among all the sages and I am of the great thinkers I am Shukracharya so हे सगळं कृष्णाले opulences अनेक he is a rod of chastisement आता पळय केन्ना ते नाग सगळ्याक त्रास करच्या लागिलो ह्यो कृष्ण ल्हान आसतना वृंदावनांत काळिया कृष्णान कसं केलें तागेले हुड्साचेर तागेले ते हुड उरता पळय ताजेर ताणें हेडे म्हणटाचे आमी ताजेर ताणें नाचून ताजे सगळे विच भायर काडले ताणें कृष्णान तेन्ना नागपत्नी कृष्णाक प्रे करतात ब्युटिफुल प्रेयर्स आसा भागवता भितर नागपत्नी प्रेयर्स म्हणून आणि कृष्णा ग्लोरिफाय करतात आणि बिकॉज ऑफ देम कृष्ण ताका लिबरेट करता काळिया सर्पाक तसले कृष्ण आय एम द रॉड ऑफ चास्टाइजमेंट आय एम द सायलेन्स ऑफ द सिक्रेट थिंग्स हांव विक्टरी कोण घेतात आय एम द मॉर्टॅलिटी आय एम द विजडम अमॉंग द वायज म्हळ्यार कितें हे वट्टो ऑप्युलन्स कृष्णा कडेन आसा ती बट वी निग्लेक्ट हिम ही इज जनरेटिंग सीड
अहम बीज म्हळ्यार हांवूच सगळं बीज घालता म्हणून कृष्ण बी सांगता जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एक्झिस्टन्सेस and Krishna bagair nothing can exist without Krishna. Next, Krishna Sankta, there is no end to my divine manifestation. End designer manifestation. The manifestation urta, but when annihilation jata, again we become this, and when again another manifestation comes, is that like again this will continue. So yadyad vibhuti mat sattvam Srimad urditam eva va tattad eva vagaccha tvam mama tejo sa sambhavam. Know that all beautiful, glorious and mighty creations spring from but a spark of my splendor. हे वट्टू तागेले स्पाइक पण कृष्णानं सांगला तागेला ऑप्युलन्स सांगा वट्टू कृष्णानं सांगला आता खंय कृष्णान इतले वट्टू सांगला आता मी विचार करा खंय कृष्ण वट्टू जाग्यार आसा कृष्ण ना म्हणले जागना there is no end in Krishna's opulence. And he has sample dila matra. So he's so opulent. Saglakade Krishna sa. Anik. So Krishna supports and pervades entire universe. Anik. With a mere fragment of himself. Mere fragment. एक part जाऊन येते वट्टू एकला. Next to one Krishna Sankta ki super soul as the source of all strength. So sagale hamka great men are their strength ita. So no point in understanding how things exist and they separate opulence kashi म्हणून. So तसला आम्ही कृष्णा बद्दल कसं शिकून घेऊचे? All things from Brahma to small ant, they exist only because Krishna is entering them as a super soul. Krishna tantu bitar super soul म्हणा enter जाऊच्या लागला म्हणून ते सगळे exist जाताची. See, आणि हंगा further 10th chapter. Opulence of the absolute. आम्ही कसं शिकलो तो how to concentrate our mind in full Krishna consciousness, in full devotional service. त्यांनापासून आम्ही सर्व्हिस करणाती त्यांनापासून आमका त्याबद्दल अटॅचमेंट आहे ना ही सर्व्हिस कसं नाही कलियुग धर्म हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरान्यथा कलियुग अंत देवाला नाव घेतलं बरं देवान होड हे कर ते कर देवान काही सांगल ना देवान सांगेल थोडे थिंग कसं नाही त्याला नाव घ्यायची भद्रम पुष्पम फलम तोयम हे ऑफर करायची इनफ आणि आम्ही कसं नाही रिच्युअल करतात ते किती करतात हे अर्थ करून घ्या चरडू तर स्कूला वरती बाहाट करतात एकदम विसर मत बाहाट केलं एक एक्झाम जाते नेक्स्ट एक्झाम आपण विसर मताची कित्याक ताणे त्याचे कॉन्सेप्ट अर्थ करून घेतल्यार विसरनाची आय एम एज्युकेशनिस्ट सो त्याचे कॉन्सेप्ट आणि अर्थ करून घेतल्यार किती वर्ष जाल्यार ती शिकली आणि विसरनाची कित्याक ते कॉन्सेप्ट गोत असतांका तशीची आम्ही कृष्णा कित्याक सुप्रीम म्हण पूज करका म्हण हाची कॉन्सेप्ट आम्ही अर्थ करून घेवपा कृष्णा इज सुप्रीम आणि वी हॅव टू जस्ट ब्लाइंडली फॉलो whatever Krishna says. And in devotional service and worship of Krishna are told in Chatushloki Gita Hatavitaram Palele. And thus chapter 10 explains how to attain the highest devotional perfection. How to attain? By the association of the Supreme Lord. Supreme Lord directly amchu mukarenna, but we can associate with his pure devotees.
can respect the Guru, we can respect our Shastra. आम्ही कसं करताची ते as a service to Krishna म्हणून आम्ही केल्यारी, then nothing like that. 10th चॅप्टरांत आम्ही कृष्णाले वट्ट ऑप्युलन्सा बद्दल ऐकून घेतले आणि कृष्ण म्हळ्यार कितें म्हण आमकां कळ्ळें. He is complete and everywhere he is there. Without him nothing pervades. So हे अर्थ करून घेऊन आम्ही आमची लाईफ लीड केल्यारी इट इज व्हेरी व्हेरी इझी फॉर अस. आता आमकां कृष्णाला ऑप्युलन्सा बद्दल आम्ही वट्टू पळोवन घेतली, आमकां कळ्ळें कृष्ण कोण म्हणून आणि ताचे बद्दल आमगेले आता प्युअर डिवोशनल सर्व्हिस स्टार्ट जावचे जाय. सो तनु मना धनाधन आम्ही कृष्णाले सेव करते करते आमकां ताचे बद्दल ते प्रीती येवचे स्टार्ट जाता. ते प्रीती येतगीर आमकां तातूंत भितर टेस्ट डेव्हलप जाता, हायर टेस्ट. आणि एक पण हायर टेस्ट पळयतगीर आमकां लोवर कितें आमकां इंटरेस्ट जायना. So staying in the material world, कर्म करते करते कर्म बंधन से मुक्त हो जाइए. तो आम्ही कर्म करते करते आमगे कर्म बंधनाच्या मुक्त जावन आमगे घर खंय आसा इटर्नल वर्ल्ड आम्ही वापस थंय वचता. नाजाल्यार कितें जाता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम मृत्यू आणि हे जन्म आणि मृत्यू हातू भितर सायकला भितर सापडून आम्ही खंयची योनी वतली कितें जातलें आमकां खबर ना. वी हॅव गॉट दिस ह्युमन फॉर्म ऑफ लायफ. वाय वी हॅव गॉट इट? आमकां हे आम्ही विचार करून घेवका. हू एम आय? वेर आय हॅव कम फ्रॉम? वॉट इज पर्पज ऑफ माय लायफ? वॉट आय हॅव टू डू? हे 4 क्वेश्चन वट्टू वंतीचेर लावन दवरले आम्ही कोण म्हणून. सो हे आम्ही अर्थ करून घेवन कृष्णाला सेव करा. ऑप्युलन्स कृष्णाला ऑप्युलन्स आम्ही इतले ऐकले आता आमकां कळ्ळां कृष्ण म्हळ्यार कोण म्हणून. आता नेक्स्ट स्टेप कितें? आम्ही ताजे बद्दल सर्व्हिस करका, प्युअर डिवोटी जावका, असोसिएशन घेवका आणि हरेर नामेव केवलम. फक्त कृष्णाला नाव चांट करते आम्ही आमगेले जर्नी इजी करया आणि कर्म आमचेर लोड करून नासतना जो कर्म आमचेर ऑलरेडी आसा ते अनलोड करते चलया. सो आवर जर्नी विल बी इजी अँड सेफ. हरे कृष्ण. जय श्रील प्रभुपाद. कोणाक कितें क्वेश्चन असल्यार विचारत, कितें सांगता आसतना कसं चुकी जाले असल्यार माफ करा ते, आणि कसं क्वेश्चन असल्यार विचारत. हरे कृष्ण.